Mogę no sakramentaच्या आराधनाक तयारी जावन आमी सेरवेलें गीत आमी गायन करया. तुमच्या गिता बुकांत सोम्याची स्तुती करया बुकांत पान संको 16 पेज नंबर 16. तू सोमो करता सोमिया तुका अर्गां दिता तुका अर्गां दिता दुनिया तू सोमो करता सोमो करता तुका अर्गां दिता मुजो सोमी मन मानून घेता मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया सोमिया मुजा देवा अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका सोमिया जेसू अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका सोमिया जेसू आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मुजो सोमी मन मानून घेता आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मुजो सोमी मन मानून घेता मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा आलेलुया 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 Alleluia, 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 Alleluia. Muja somiya, muja deva, muja somiya, muja deva, muja somiya, muja deva. सोमिया मुजा देवा अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका सोमिया जेसू अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका सोमिया जेसू अर्गा तुका होगळा तुका महिमा
तुका सोमिया जेसू अर्गा तुका सोमिया जेजू Erga tuka samyan Jesu. होगळाप तुका सोमिया जेजू Hoglap tuka samyan Jesu. आराधन तुका सोमिया जेजू Aradhan tuka samyan Jesu. वंदन तुका सोमिया जेजू Agan tuka samyan Jesu. जय जय तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू वाकणे तुका सोमिया जेजू वाकणे तुका सुमिया जेजू नमस्कार तुका सोमिया जेजू नमस्कार तुका सुमिया जेजू प्रणाम तुका सोमिया जेजू Pranam tuka samyan Jesu. जय जय तुका सोमिया जेजू Jai Jai tuka samyan Jesu. वाकणे तुका सोमिया जेजू Wakani tuka samyan Jesu. हालेलुया Hallelujah. 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 थोडं वेळ मौनपणे आम्ही करसिया थोडं वेळ मौनपणे आम्ही करसूंक प्रयत्न करूया देव मौनपणांत मात्र आमच्या लागीं उलयता आवाजांत देवाचो ताळो आयकना देखून जाता तितलें आमी मौनपणांत देवाचो ताळो आयकुचें प्रयत्न करया कुडीच्या दोळ्यांनी आमकां पवित्र सक्रामेंत एक उंडो तशें दिसता आमच्या भावार्थाचे दोळे उक्ते करया घेया आनी खाया ही म्हजी कूड घेया आनी पियेया हें म्हजें रगात म्हणलो सुमी कोरस्सो ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा फकत भावार्थाच्या दोळ्यांनी मात्र आमकां हें पातयोंक जाता आनी दिसता आनी हे भावार्थाचे दोळे पेद्रूचे उक्ते जाल्ले आनी तिस्तितांनी म्हणलीं उतरां ह्या गितांत आत्तां आमी गायलीं म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सुमी म्हूण मानून घेता आनी उतरां आज मात्र न्ही आमच्या जिणयेच्या हर एका घडये ही उतरां आमी म्हणूंक जाय पेद्रून त्या दिसा दुसऱ्या एका रुपार म्हणलीं तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत पूण तोमासान त्या दिसा खऱ्या भावार्थानगी अर्द्या खुऱ्या भावार्थानगी कळीत ना ताणें सोत्रां उसारलीं पूण उपरांत आमकां कळीत आसा सांत तोमासाचो भावार्थ
अख्ख्या भारताक तो भावार्थ दिवंक पावलो. परत एक पोटी त्याच भावार्थान, पेद्रूच्या भावार्थान, सांत थॉमसाच्या भावार्थान परत एक पोटी आमी हें गीत गावया. पान 16. काळजाच्या गुंडायेतावन ही उतरां आमची येवं दीत. आनी आज आमी गायलेलीं तीं उतरां जिनी बोर आमच्या काळजा मोनांत ती उरों दीत. तू सोमो करता सोमिया, तुका अर्घा दिता दुनिया. तू सोमो करता सोमिया, तुका अर्घा दिता दुनिया. तू सोमो करता तुका अर्घा दिता, मुसो मी मन मानून घेता. तू सोमो करता तुका अर्घा दिता, मुसो मी मन मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. अर्घा तुका होगळा तुका, महिमा तुका सोमिया जेसू. अर्घा तुका होगळा तुका, महिमा तुका सोमिया जेसू. आराधन हांव करता सोमिया, सरपोडो वंदिता दुनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपोडो वंदिता दुनिया. आराधन हांव करता सरपोडो वंदिता, मुसो मी मन मानून घेता. आराधन हांव करता सरपोडो वंदिता, मुसो मी मन मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. परत थोडो वेळ मौनपणे सोम्याच्या हजरपणान करसया. सक्रामेंता मुखार आमी आयिल्ल्या वेळार आमी चड उलयचें म्हणून ना, आमी फकत मुखार आसचें. रान्नीच्या लागीं दवरिल्ल्या लांकडाकी क्रमेन इल्लीशी ऊब येता.
उज्यांत घाल्लें लोंकाड क्रमेन उज्या बरीच जाता. आमचे थंय तेंच घडटा. आमी लांब लांब मागणी करचें म्हणून नान. सोमी आमकां पळयता, आमी सोमयाक पळयता. गजाल बदलता. देखून आमच्या पवित्र सभेच्या मागण्यांत सबार रिती आसात. थोडो वेळ आमी अर्गां होगलाप दिवन व्हडल्यान कंतारां म्हणूंक जाय तीं. काळजाची आत्म्याची जडाई पुरा भायर वचोंक जाय व्हडल्यान. थोडे फावटी ताळयो पेटोवनय मागणें करूंक जाय. नाचोवन उडोवनय मागणें करूंक जाय. कितलो देवान ताळो दिला तितलो ताळो वापरून सोम्याक अर्गां होगलाप दिवंक जाय. हें एक मागणें पळय सभेंत आसा. थोड्या संदर्भांनी आमच्या दोळ्यांत हांव दुकां मात्र वळटात. त्या वेळार सोब नात. खंय फाटी आमी उणतीच्या देगेन वचून बसता. मांडो सकास बागाता. थोडे फावटी दोनी दोंपरांच्या मोदें येता तो. तें मागणेस. आनी थोडे फावटी भाग्यवंत मनशांचें मागणें तशें हांव सोम्याक पळयतां, सोमी म्हाका पळयता. तेंय मागणेस. परत एक फावटी आमची दिश्ट सोम्याचेर घालया. ताकाच पळोवया. आनी आमच्या काळजाची आशा जावं दी. सोम्या तुजी दिश्ट, तुजी सावळी, तुजी बेसांवां तूं आमचेर गोत. लागीं तावन आनी पयस तावन तुज्या पांयां तळा आयल्या. म्हाका रित्या हातांनी पाटी धाडिनाका. ही जावं दी आमची बोगनां. आनी तो धाडिना. आनी आमी आराधन केल्ल्या आमच्या सोम्याक, सोम्या तूं मुजे सांगात राव. कन्नडान ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ हे आमी कोंकणींत आतां गावया. परत आमचीं उतरां काळजाच्या गुंडायेतावन येवं दीत. पान संको 15 पेज नंबर 15. मुझ्या सांगता तू राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना. मुझ्या सांगता तू राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना. मुझ्या सांगता तू राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना. मुझ्या सांगता तू राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना. हालेलुया 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 हालेलुया.
काळोखाच्या वेळा उजवाडसा मरणाच्या वेळात जीव मोसोसा काळोखाच्या वेळा उस्वाडसा मरणाच्या वेळा जीव मोसोसा सांगता तुरा ए जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना म्हज्या सांगता तुरा ए जेजू हांव तुजे शिवाय जियेना दुःखाच्या वेळा आवय तुसा बे म्हाका दिसताना बापूय मोसोसा दुःखाच्या वेळा आवय तुसा बे म्हाका दिसताना बापूय मोसोसा म्हज्या सांगता तूं राव ए जेजू हांव तुजे शिवाय जियेना म्हज्या सांगता तूं राव ए जेजू हांव तुजे शिवाय जियेना दुकोळाच्या वेळात पावस तुसा आवराच्या वेळात दोन मोचीसा दुकोळाच्या वेळार पावस तुसा आवराच्या वेळार दोन मोजीसा म्हज्या सांगाता तूं राव ए जेजू हांव तुजे शिवाय जियेना म्हज्या सांगाता तूं राव ए जेजू हांव तुजे शिवाय जियेना कश्टाच्या वेळात इश्ट मोसोसा दुबावाच्या वेळात भरोसोसा कष्टाच्या वेळार इश्ट मोसोसा दुबावाच्या वेळार भरवोसोसा म्हज्या सांगाता तूं राव ए जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना म्हज्या सांगाता तूं राव ए जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. बारी एक भावार्थाचीं उतरां आमी गायनांनी गायलीं. त्याच भावार्थाचें मोळ आमचो सोमी हांगा आसा. परत थोडो वेळ मौनपणी करचया. काळोखाच्या वेळार तो उजवाड जाता, मरणाच्या वेळार तो जीव जाता. दुखाच्या वेळार आवय
आनी बें दिसतना बापूय तो जाता. दुकोळाच्या वेळार पावस आनी आवराच्या वेळार दोन, कश्टाच्या वेळार इश्ट आनी दुबावाच्या वेळार बरवसो तो खंडी जाता. असल्या उतरांनी एकामेकाक उत्तेजन आनी प्रेरण दिया. सक्रामेंता मुखार आमी करचें मागणें. पवित्र येवकारिस्तांत आमी भाग घेवचें केन्नाच निर्पोळ जायना. एक ल्हानशें गडीत मास सांगता, आज तीम आमकां बोगसांनी. म्हज्या वळखीचो एक मनीस सरने फाटल्या 1.5 वर्सां जावन कठीण गंतींत बेजारायत आसुल्लो. ताच्या पयलीं जावंक पुरो, पूण हांव त्या फिरगेचे गेल्या उपरांत म्हाका पयले पोटी म्हज्या वळखीचोच ह्या कारणा खातीर 1.5 वर्सां पयलीं येवन मेळिल्लो. उलयल्या आनी हर एक पोटी ताणें येवचें सक्रामेंता मुखार बसून मागणें करून वेचें. आनी आमची फिरगस बागेवन कुर्साक समर्पिल्ली कॉर्डेलची. सर्तांव जावन इगर्जीच्या मुखार आमकां मेळोवंक अवकाश मेळटालो. आनी त्या जोयत कुर्साच्या मुळांत रावन सबारपटी आमी सांगाता दोगांयनी मागलें आसा. पूण तो मस्तू मागतालो सक्रामेंता मुखार. ताची एक व्हडली गरज देवानच अजाप करीचें म्हूण तोच म्हणटालो. काल मीस जाल्या उपरांत येवन उपकारी मनान येवन फादर तुमकांय देव बरें करूं. आनी आज सक्रामेंता मुखार वचून सुमयाक थँक्यू म्हणून आयलो म्हणालो. तें एमावंट कितलें म्हूण तुमकां सांगना, तें तुमकां चिंतूंक साध्य ना. कोण कितें म्हणलें गरजेचें न्ही. मोगाच्यानो आमचो सुमी सक्रामेंतांत जिवंत आसा. खंय वेची गरज ना. तेणें खंय खंय धांवची गरज ना. आनी दया करून धांव नाकात. पवित्र येवकारिस्तांत एक भाग घेवन बरें एक सुटावें कुमसार जावन पवित्र सक्रामेंता मुखार थोडो वेळ करशिल्लो वेळ खंडीत निर्पोळ जायना. संवसारांतल्या खंयच्याच सक्तेन त्यो सक्त्यो पुरा देवानंत रचुल्ल्यो. तांकां थोड्यांक देवानंतली सकत दिल्या ती काडटा देवूस. देखून खंय खंय धांवचें न्ही मोगाच्यानो. खंयच्या पितीसपणा फाटल्यान धांवचें न्ही. आमचो देव जिवंत आसा. तुमी समस्या आसात म्हूण कोणा कडेन सांगून भोंवचें न्ही. येवन पयलें सक्रामेंता मुखार येवन जेजू लागीं सांगा. आनी कोणेय तुमचे लागीं आमकां समस्या आसात, कश्ट आसात म्हूण सांगल्या वेळार तुमचो भावार्थ प्रगट करा. भावा भयणी ये. येवन एक सुमयाच्या पांयांक आपोवन वच. हो आमचो भावार्थ. आनी ताचे सरशीन आयिल्ल्यांक कोणाकच तो रित्या हातांनी पाटी धाडिना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. John chapter 6 verse 37. João Sovangel 6 अध्याय ओळ 30 आनी 7. जो कोण भावार्थान मुजे सरशीन येता, जो कोण बरवशान मुजे लागीं मागता, ताका हांव रित्या हातांनी पाटी धाडिना. सुमयाची बासावणी. आनी तो ताची बासावणी एकत एक ताणें फोट जावंक सोडूना. ताच्यो बासावण्यो हर एक दिसात जातात. वेळ लागोंक पुरो. त्या मनशाक 1.5-2 वर्सां लागलीं आसतलीं. देवाचो वेळ तो. आनी आतां आमी उबे रावया. सुमी आमकां कितें सांगूंक आशेता. सुमया तुजी जानवाय आमकां दी. तुज्या पवित्र आत्म्याची 7 धेनी आमकां दी म्हूण सांगून आशोवन पवित्र आत्म्याचें गीत गावन देवाचें उतर आयकूंक आमकांच तयार करया.
पान संको 97 97 स्वाधिकृतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तों देवोनुये स्वाधिकृतम्या दैविकृतम्या मुझे तैराओं ये स्वाधिकृतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तों देवोनुये स्वाधिकृतम्या दैविकृतम्या मुझे तैरावों को ये विस्मित बोधेनार पवित्रतम्या जीविताचीस पवित्रतम्या भलाई के दातारा पवित्रतम्या सदा काळजी ऊंचा पवित्रतम्या स्वाधिकृतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोनुये स्वाधिकृतम्या वेगिकृतम्या मुझे तैराओं को ये अंकुराची मोडा मुझे पाळल्या कष्टांच्या आवरांताव उपी येऊन थकला भरवोश किरणातू उसवाट पाकय सगळी मन राक्षाबीत ओरून पाव स्वाधिकृतम्या स्वाधिकृतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोनुये स्वाधिकृतम्या दैविकृतम्या मुझे तैराओं को ये मुझे तैराओं को ये सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे श्वास कीर्तन 90 साम 90 सासनिक देव नश्वर मुनीस सुम्या संततीचे संततेंत तुंसू आमचो आसरो पर्वत जल्मा येवचे आदीं पृथ्वी आनी संसार उत्पन्न जावचे आदीं ससनातावन ससना पर्यंत तूं देव मनशांक तूं परतून धुळीक धाडताय आनी म्हणटाय तुमी मनशानो चला परतून कित्याक म्हज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां येवन गेलो त्या कालच्या दिसा बरी रातच्या एका फारा बरी न्हिदेन तूं तांकां बुडयताय सकाळचें वाडतल्या तना बरी ती जातली सकाळचें तें फुलता आनी वाडता सांजेर तें बावता आनी सुकता कित्याक तुज्या क्रोधान आमचो नाश जाता तुज्या रागान आमी नांस जाता आमचीं पातकां तुवें तुज्या दोळ्या मुखार दवरल्याय आमचे गुपित अपराध तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडान तुज्या क्रोधान आमचे दीस सोरोन वेतात एका सुस्कारा भाशेन आमचें जिवीत सरता आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां बोळ भलायकी आसल्यार 80 पूण चड करून सगळीं हाडटात कश्ट आनी दूख बेगीनच तीं सरतात आनी आमी नांस जाता तुज्या रागाची पदवी कोणाक कळीत आसा तुज्या क्रोधाची भिरांत कोण जाणा आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय
तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यंत आमी वाट पळोवची? तुज्या सेवकांची दया कर. सकाळीं तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. जितले दीस तुवें आमकां कश्ट दग्ध सोसूंक दिले, जितलीं वर्सां विघ्नां अनवरां आमचेर धाडलीं, तितले दीस तितलीं वर्सां आमकां सूख संतोश भोगूंक दी. तुज्या सेवकांक तुजी कृत्यां दाखय. तांच्या भुरग्यांक तुजी महिमा पळोवंक दी. सर्वेस्परा, आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. देवाचें उतर हें देवाची देवाचे वडकार. बसया. ह्या आराधना वेळार एक मोठो नियाळ. देव बक्षिता. मोठवें चड लांब जायचें म्हणून ना, पूण देव जर तर बक्षिता जाल्यार सेकंड पार्ट फॉलोज न्ही गे. देव जर तर बक्षिता जाल्यार ताका सेकंड भाग आसा तितल्या राखेर जायना तें. पूण पयलो भाग उडास दवरल्यार सेकंड भाग फॉलो जातलो, आपणे आप येतलो. मुखाच्यानो आमकां कित्याक राग येता म्हणलें समजना. तरी पूण आमी कित्याक अशें करता आमकां समजना. पूण वाचलें एक गणीत अशें आसा, कितलें सत म्हूण कळीत ना. तो म्हणटा, तत्वज्ञानी, हर एक मनीस 24 वरांच्या अवधेंत एक 25 सेकुंडां पिसो जाता खंय. आनी जर तर हें सत जाल्यार आनी तें आमी जर तर वळखून घेतलें जाल्यार जायत्या आमच्या सवालांक जापी आमकांच मेळटात. हर एक मनीस दिसाच्या 24 वरांनी एक 15 सेकुंडां घडये भितर वेतात पिसो जाता खंय. आनी ताका ताणें थोडीं विवरणां दिल्यान. तरी बोटी नीट मारोग आसा, थंयसर कांय अडकळ ना, मारोग रुंद आसा. एक लॉरी गी, एक कार गी, या जीप गी, थंय आड पडलें आसा. कित्याक तशें जालां? कित्याक तशें जालां? नीट वाट. केन्नाय एक व्यक्ती अशी उलयनातली, सडन आंगार पडले बरी उलयता. कित्याक उलयता? पूण साबार पोटी आमी ताणें म्हाकाच अशें म्हळें म्हूण सांगून आमी आमच्या आंगार ओन काण घेता. पूण जर तर चिंतलें जाल्यार त्या 15 सेकुंडांनी तोच वेळ तो मनीस पिसो जाल्लो गी समाजचो परिहार जालो. थोड्या तेंपा आदीं एका सर्कला लागीं एक बहीण रिक्षार भितर बसली, सोमा बसली, भायर उचलून स्पॉटार सरली. ती कित्याक भायर पडली? कारण कितें जावयेत? तिका त्या घडये दोळ्यांक काळोख आयिल्लो गी, ह्या मोती काळोख आयिल्लो गी, त्या घडये तकली घुंवली गी, या ती घडी तिची ती 15 सेकुंडां पिशी जाली गी, गुत्तू ना. कळीत ना मोगाच्यानो. देखून जर तर ह्या तत्वज्ञानीन बरयल्लें सारकें जाल्यार आमच्या साबार समस्यांक येदोळूच आमकां येदोळ जाप मेळोवन जाली. पूण तें कळनातले उर्मी थोडे पावटी आमी आंगार पडटा, थोडे पावटी हेर आमच्या आंगार पडटात, आनी आमी मागीर नाका म्हळ्यार माथ्यार आमच्या ओनकाण घेता आनी वर्सां गांठल्यान तातूंत आसा त्या दळा म्हणलें ताणें. त्या दळा मुळ्ळेचीं हाडां कुंभ जावन गेल्यांत. आजकाल न्ही, 30-40 वर्सां आदीं. आनी तो राग आजुनूय आसा. हांव इगर्जेक वचना, त्या पाद्र्यापान तशें म्हणलें त्या दिसा. कोणाक गोत्तू? त्या 15 सेकुंडां तित्त जाल्लीं जाल्यार त्याच वेळार तो पिसो जाल्लो जाल्यार गोत्तू ना आमकां. मोगाच्यानो, जर तर एक लिसांव आमकां मेळटा जाल्यार हें मतीन दवरूंक जाय. तो वळू आमी राग करची गरज पडना, आनी आमी राग केल्यार बाकीच्यांनी तें माथ्यार दवरून वोवनची गरज पडना. अशें म्हणाली
गुत्तू ना कित्याक तशें म्हळें म्हणून. सदांय तशें उलयनातलो तो, आज उलयलो, आंगारच पडलो. दुसरें मोगाच्यानो ह्या किर्तनाचेर मागीर आमी येवया. मनशाचें जिवीत 70 वर्सां, बऱ्या भलायकेंतांतल्यार 80. फाटल्या दिसांनी एक ल्हानशी मॅसेज मस्त सर्क्युलेट जाली. तातूंत एक 4 पॅराग्राफ घालून ती मॅसेज ती मनशाच्या जिविता विशयान तातूंत बरयलां आनी अर्थाभरीत आसा. 60 वर्सां जाताना तुवें काम करच्या जाग्यार तावन तुका निकळायतात. हें सत. 60 जाताना तुवें काम करच्या जाग्यार तावन तुका कंपनींतलें या खंयच्या संस्थांतलें काडटात. 60चेर एक अंत जालें, एलिमिनेट केलें म्हणटात. 70 जाताना तुजे फ्रेंड्स तुका तांच्या लिस्टींतलें काडटात. कित्याक म्हळ्यार साबारपटीन तेत्त नांत. तुजें फ्रेंड सर्कल आसलें सादारण उणें जावन येता. तुज्या फ्रेंड्साच्या लिस्टींत तूं नाय, ह्या तुज्या लिस्टींत ते नात. काण्ण जालें. 80 जाताना 80 जाता आसतना तुज्या कुटुंबाच्यांनी तुका सकास काडण जालें. भुरगीं पयस पावलीं, नात्रां खंय पयस पावलीं. तो म्हणटा 2 वर्सां हेटी 3 वर्सां हेटी तुज्या नात्रांनी तुका येवन पळयल्यार तांकां एप्रिशिएट कर. कित्याक तांकां तांच्यो राटावळी आसात. तुज्या सांगाता बसोवंक तांकां जायना. कित्याक तांणी तुका सकास देगेक दवरून जाला. तांच्यो राटावळी वाडल्यात. तांणी तुज्या बोवारी भोवंक जायना. कुटुंबाच्यांनी तुका एलिमिनेट केलें. आनी मागीर लास्ट अंत इज व्हेरी इंट्रस्टींग. 90 जाताना ही माती तुका एलिमिनेट करता. ही धर्ण, ही भुमी, म्हळ्यार भोव थोडे मात 90च्या उपरांत कांय जिन्स स्ट्रॉंग आसल्यार वाचल्यात. अदरवायज 90 जाताना चड उणें ही धरणी, ही पृथ्वी तुका एलिमिनेट करता. तर मागीर रागान घाल्यार रावचें, कालें करूंक. कांय पुणी अर्थ आसा गी, कांय पुणी फायदो आसा गी. ती 90 आमी 70 कित्याक मुग्दोवची. एक 5-10 वर्सां आनीक चड वास येतें आहलें कोण ना. कित्याक आमी उणी करून खाणगोवची. राग उजो म्हणटात. उजो बोल्सान दवरल्यार दवर न्हू. बोल्स उलपो नजो म्हळ्यार जायना. उलपात आस. उजो बोल्स खंडीत उलपायता बोल्सान दवरल्यार. आनी आमी काळजांत माथ्यार भुजांचेर पुरा उजो बांदून भोवल्यार उलपानासतना रावताय. खंडीत उलपातल्या. आनी म्हणटा आसतना मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांतल्यो थोड्यो संगती ह्याच दिसांनी. आनी एका कुटुंबांत एक भाव कालेंगी तांचे मदें इल्लेशें मनस्ताप आसा. कालेंगी इल्लेशें पयशां विशयान आसता 100,000. पूण वो म्हणालो हाचें उतरां पळया. फादर, म्हाका पयशां खातीर मनस्ताप करूंक नाका. पयशे उपरांत ही जोडयेत. संबंद मोडल्यार गेलो. म्हाका लढाई करूं नाका फादर. अपुरबायचीं उतरां. फादर, भुरगीं व्हड जावन आयलीं. आज न्ही फाल्यां पयशे येतले. फकत पयशां खातीर म्हाका संबंद पाड करूंक नाका. म्हाका तें उलोवंकूच नाका. ताका केदाळा बोगता तशेंच येतले फाटीं. अपुरबाय. मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांत किर्तन 130 ओळ 3 आनी 4 म्हणटा, येसुम्या, जर तर तूं आमचें अवगूण, आमचीं पातकां उडास दवरशी जाल्यार, इफ यू मार्क आवर गिल्ट, हू वूड सर्वायव. कोण जिवंत उरात. आमी मनशांनी केल्ले बरी जर तर देवानी जर तर कांय लेख दोन बरोवंक सुरू केलें जाल्यार आमी खंयच्या गालाक आमच्यो विकेट्यो पडट्यो आहल्यो. आसते ना आमी. अपुरबायचीं उतरां. येसुम्या, जर तर तूं आमचे गुन्यांव लेखशी जाल्यार तुजे मुखार कोण रावोंक सकात. बोगसूचो बोगसान्याचो देव. आनी प्रत्येक सावन इजाइया प्रवाद्याचें ग्रंथ 40 आनी 3 अध्याय ओळ 25 विशेषण कुमसाराचो सक्रामेंत जोडल्या उपरांत हें वाक्य विसरनाकात. Isaiah chapter 43 verse 25. तुजें उणेपण, तुजे गुन्यांव आनी मुखार हांव उगडास दवरिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सबारांक हें एक दोस्ता. कुमसार जाल्या मागीर परतुनी हें सैतानान मोतीन घालचें आसा. म्हजी पातकां बोगसाल्यान गी, देवान म्हाका बोगशिलां गी.
जाय जाय म्हूण सांगनासतना बाकी दवरल्यान जाल्यार ती आसतली थंयत खंय गुणयेन बांदून वयर माळ्यार पुरा घाल्ली आसतली ह्या काय आनी खंयच्यान ते ओलीन म्हणी बांदून बेड्डाच्या कटल्याच्या पंदा घाल्यान जाल्यार ती आसतली थंय पूण जर तर यथार्थपणी कालत्यापणान काळजाच्या उक्त्यापणान देवा म्हजे वरवीं चूक जाली तुजी पातकां आनी मुखार हांव उडास दवरिना असल्या एका संतोशान वचूंक जाय कुमसार जाल्या उपरांत सबार लोक ह्या पवित्र थळाक कुमसार जावंकच म्हूण येता आदीं जावन एक चरित्र आसा तरी पूण जावं पुरो 20 वर्सां 25 30 40 वर्सां उपरांत कुमसाराक येवचे मनशां आसात ह्या पवित्र थळाक तें एक विशेशता आसा आनी हर एका पवित्र थळाचो श्रायनाचो उद्देश तो एक सुटामें कुमसार जावंक अवकाश करून दिवंक आसा आनी हांकां केदाळा केल्यार कुमसरींत प्रेस्तारा दिसा आसात देवा करगा दानियल प्रवादेचें ग्रंथ 9 अध्याय ओळ 9 म्हणटा ये देवा तूं काकुळतीचो देव तूं बोगसाण्याचो देव मुन्यांच्या पुस्तकांत हें इतलें देवा विशांत सगळें पळयत पुस्तक देवाच्या बोगसाण्या विशांतच उलयता मुन्यांच्या पुस्तकांत एक 2 संगती आसात गमन दवरूंक प्रयत्न दिया मुन्यांच्या पुस्तकांत प्रोवोस म्हणटा आमी 10 अध्याय ओळ 12 फारीकपण आदीं कितें जालां तें परतून कुल्यार घालून गुंडायता खंय फारीकपण च्याच्या ग्लासांत केदळाक एका म्हयन्या आदीं घाल्ली साकर आज परतून किरोवन पिवची हेट्रेड स्टर्स ओल्ड क्वारल्स मोग आसल्यार आमी उणेपण मतीक हाडना न्ही म्हणून हाडूंक ताडिना आमी आमच्या इश्टान कोट घाल्यार आमकां कॅर जायना सुकोन लागलो आसता पांय म्हणटा हांव पूण जायनातल्या मनशान सुकोन एक पांय म्हणी लागलो जाल्यार ताणें जाय जाय म्हूण केलें राखून रावून ताणें म्हाका आड पांय दिलो मोगाच्यानो उडास दवरया आनी मुन्यांच्या पुस्तकांत आनी एक भोव अपुरबायेचें वाक्य 17 अध्याय ओळ 9 मनीस बरें जावचें आमचें उणेपण बोगशिल्ल्या वेळार खंय प्रॉस्पॅरिटी जाता म्हणटात ह्युमन बिंग्स आर प्रॉस्परींग अभिवृद्धी जातात बोगसाणें दिल्ल्या वेळार कित्याक म्हळ्यार मागीर चिंतूंक कांय ना नाल्यार कितली आमची एक सकत ह्याच विशांत ड्रेन जावन आसा ताका कशी बुशी कोणची गी म्हणून आनी तूं आमचें जिवीत मुग्दोवन वेता पवित्र पुस्तकांत मस्तू कडेन आमकां सांगलां मस्तू कडेन जर तर तूं बोगशीनाय जाल्यार तुजीं पातकां बोगसोवचीं नात आनी प्रत्येक जावन तूं मागोवंक मागणें करूंक मुखार येता आसतना रागार रावून तूं कशें मागशी खंयच्या तोंडान मागशी आनी ह्या जिबेर आतां कुमगार खाणोचो कोरोना उपरांत जाला अदरवायज जिबेर कुमगार खाण घेतल्या धाकटेरा कडच्यान गेल्ल्या वेळार कली पिडा आयल्या म्हूण धाकटेरान पयलें घालें म्हणचें जीब भायर घाल म्हणची म्हळ्यार जीब पळयता आसतना कसली पिडा म्हूण जिबेर घालता जीब तांबडी जाल्यार ताका हें कारण आसा जीब हळदुबी जाल्यार कारण आसा कंटिन्यू ताका जर तर आग्रू मांडटा जाल्यार ताका आनी एक कारण आसा देगेन कात्रे पडटा जाल्यार ताका आनी एक कारण आसा तक्षण धाकटेरान जीब पळोवन दुसऱ्यां काय करी जें म्हणून ना कोण एकलो म्हणटालो बारीक आसलेल्या भुरग्यांक तांकां एक्सरे आनी काडची गरज ना खंय थोडीं भुरगीं पातळ आसतात पोटा काडनासतना दोनी कानांक धरून जन्ला कडेन धरल्यार पुरो काय म्हळ्यार आलतोडी पलतोडी दिसता तशें मनशाची जीब पळयार पावता पूण तूं आमी कुमगार जिबेर जावं दी हातार जावं दी तो उपरांत परतून जिबेर दवरता हांव जेजू खालें म्हणटा काय आमच्या जिबे विशान पळोवन कशें भोगता घडना ताका त्या जिबेर दवरता आसतना कितें भोगता घडना नेंगे आमी गाळी आनी पुरा दिल्या जाल्यार कोली कोली चिंतां पुरा दवरून मोतीन दवरून कुमगार आनी पुरा खंयच्या किंवा मिसाक वचून येता तुका शिकयता मागीर म्हूण सांगून मिसाक घेवन बारीक देवासपणान भक्तीपणान कुमगार आनी पुरा कानगोन जिबेर दवरतना जेजू कितें भोगता कोणना हॅव यू एवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन
मोगाच्यानो चड वेळ ना तरी ह्या किर्तनांतल्यो 1-2 वळी कितें म्हणटा गरजेच्यो वळी मनशांक तूं परतून धुळीक धाडताय आनी म्हणटाय तुमी मनशानो चला आमी कोण्णी 500 वर्सां वाचूंक येवंक ना कोण्णी ना आज न्ही फाल्यां हांगा खंय इगर्जेंत मरणाची गाडी खंय दवरल्या खंय फाटल्यान ना कितें आतां थंय बारीक बेजारेन बसल्या थंय गाडी नॅक्स्ट कोण गी म्हूण राखो रावल्या या वेरी सिंपल ताका आतां उग्गूण जात्या कोण्णी ना अंत म्हजे कडच्यान कोण गी म्हूण राखून रावल्या आतां ಮೊಗಚನೋ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಶೀತ ಅದು ಮೂಗಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೋತ तितलेंत आतां 70,000 बस्सारांनी पळयतना काना किलो कापूस दवरून वेचें 70,000 दवरचें बरें शेळ जावं चित्त कानांतल्यान नाकांतल्यान न्ही नाकांत हिटर आसात कानांत नात देखून कानांक ती मंकी टू कॅप भुरग्यांक घालचें देखून आनी तो कापूस कानांतलो खंयच्या दिसा नाकाक येता मुगदालें सड्डें डिस्टन्स ना इल्लेशें डिस्टन्स हें समजाल्यार मोगाच्यानो जायत्यो संगती आपणे आप सारक्यो जातात मनशाक हांसून वचोंक जाता देखून जीव आसतनाय हांसा जाय निमाणो वेळ येताना हांसून हांसून चला जाय बाकीच्यांक लज बगाचें कोणे आमचे राग दवरला तांकांय लज बगाचें ह्या मनशाक कांयच लागना न्ही हेरांनी म्हणाचें ह्या मनशाक रागाची शिर्त ना आंगी कितें म्हळ्यार बरें तो मनशांक म्हणटाय वसा मनशानो चला आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय किर्तन 90 ओळ 12 तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय म्हाका वचोंक आसा ह्या फिरगजेच्यांक आज न्ही फाल्यां त्या गाडयेर येवन हांगा न्हिदोंक आसा हांगा तावन कोण्णी जिवंत वचना मरोनूच वचें Nobody will go alive. Nobody will go alive. आनी कोण्णी त्या दिसा हांगा निमाणें पयन सोलून कोण्णी येनात हांव तुय गरजेक येता म्हूण कोण्णी येनात 4 जाणांच्या खांदारच येवचें हेरांकी म्हजो कांद गरजा म्हाकाय हेरांचो कांद गरजा आनी साबार पोटी जीव आसतना पांय ओडिल्ल्यांनी लास्टाक कांद दिवंक कॉम्पिटिशन करचें आसा हेय आसा हे पुरा सर्कस आसात जीव आसतना पांय ओडल्यांनी निमाणें मागीर बाबा एक सोरलो न्ही म्हूण सांगून म्हणलें आसा मोगाच्यानो आमचे दीस आमकां मेजूंक शिकय तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय मौन रावया एक घडी बरो आमी थोडो वेळ दिंबेर पडया आनी जर तर आमी कोणाचे रागार आसां कोणाकी बोगसूंक कस जाता जाल्यार आमची जावाब अशी आसूं दी भोगोस म्हाका सुमिया भोगोस म्हाका सुमिया भोगोस म्हाका भोगोस म्हाका भोगोस म्हाका सुमिया भोगोस म्हाका सुमिया सांगाता
Bogosmaka sumia, Bogosmaka sumia, Bogosmaka, Bogosmaka, Bogosmaka sumia, Bogosmaka sumia. कोणाचेर तुम्ही काय रागार आसात त्या मनशांचें मुखामोळ सगळ्यांचें एक घडी बरो तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा. मोगाच्यानो एक सत उडास दवरया. आमची खंयची रात निमाणी, खंयचें आमचें उलोवणें निमाणें आमचे वरीं केन्नाच सांगूंक जायना. कौन सी रात, कौन सी बात, कौन सी मुलाकात आखरी होगी ये कोई नहीं बोल सकता है. देखून आजच जाता जाल्यार एक फोन कर न, बाबा भयणी म्हजी चूक जाली, इतलीं वर्सांत हांव रागार रावलो. पूण तुमच्या मोतींत आसूं दी तें सांगच्या परस पयलें कोणाक गोत्तू त्या दिसा तशें म्हणटा आसतना त्याच 15 सेकंदांनी तो या ती पिशी जाल्ली गी गोत्तू ना, या तूं या हांव जाल्ल्यां गी तेंय गोत्तू ना. तें आमकां स्टार्टींग पॉयंट, तें फावंडेशन. खंय थावन म्हण एकाडेन आमी जंप करचे आनी तो व्हड जायत्यो संगती सारक्यो करूंक सुलाभ जाता. आनी आमी केल्ल्या जावं रागान रावल्यो त्यो सुखी आसात, हेरां कडेन रागान उलयल्लीं घडयो आसात, त्यो सगळ्यो मोती काडन सांगाता गावया. Bogosmaka sumia, Bogosmaka sumia, Bogosmaka, Bogosmaka, Bogosmaka sumia, Bogosmaka sumia. दुसरें कितें आसा सुमया कडेन बॉक्सांनी मागूंक, एकामेका लागीं बॉक्सांनी मागूंक कितें आसा मोगाच्यानो उडासा काडया. आयचो दीस आमचो, आज हांगा पावलें हांव आनी एका घडये कितें जाता कळीत ना, देव राखतलो. ह्यो संगती मोती काडया. जर तर पेल्याचें मन दुखयलां जाल्यार, घरचे बायलीं उतरां उलयल्यां जाल्यार, हेरां विशांत वायट चिंतना मोतींत आटयल्यां जाल्यार, हेरांक वायट देख दिल्या जाल्यार, वडिलां विरोध चुकोवन गेल्या जाल्यार, जबाबदारेन जिये नासतना कुशे प्रमाणे केलां जाल्यार, द्वेश मोसोर फारीकपण मोतीन धरलां जाल्यार, या कितेंय आसा जाल्यार या घडये बॉक्सान असो देव आमचे समोर आसा. सांगाता आमी गावोन सांगाता म्हणया. Bogosmaka sumia, Bogosmaka sumia, Bogosmaka, Bogosmaka, Bogosmaka sumia, Bogosmaka sumia, Bogosmaka sumia, Bogosmaka sumia, Bogosmaka, Bogosmaka, Bogosmaka sumia, Bogosmaka sumia, Bogosmaka sumia, Bogosmaka
म्हाका सुमिया भोगोस म्हाका भोगोस म्हाका भोगोस म्हाका सुमिया भोगोस म्हाका सुमिया सुमियाचो आशिर्वाद घेवंक येत्या व्हडा सक्रामेंत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करुया पुविल्या त्या रूपा नयो रीति आदर्या salvamecha uskutvisya babartace botivya जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीचा podbi महिमा ससना ससना एका ताळ्या हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी ना वाढता. तुम्ही हांगासर येताना कोणें तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां कांय तरी एक स्पेशल इंटेन्शना खातीर मागोवंक सांगलां जाल्यार ती गजाल सुमयाक सांगा. ही वील टेक केअर. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक मान करूंक आमकां दयेन पावो कर. जो जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या 7व्या दिसाच्या नोवेनाक हांव तुमकां बरो येवकार मागतां. ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सांवां अर्गां मिसां आनी त्या सांवां इरादेची मिसां अशीं आसात. रोनाल्ड मस्कारेन्यस पंजोट्टू, रॉबर्ट मिनेजेस पांबूर, आयडा कस्तेरिनो आस्तेस जल्मदीस बरो जल्मदिवस मागतां. नक्रे रिनल पिरेरा कुटाम रेंजाल, रोनाल्ड मस्कारेन्यस पंजोट्टू, रॉबर्ट मिनेजेस पांबूर, आयडा कास्तेरिनो नक्रे, लविना प्रीति आंद्रादे गुरपूर, पावलिन फर्नांडीस गुंड्याडका, लॅन्सन प्रमिला डिसोजा सांतेकट्टे, सिप्रियन लुवीस ब्रह्मावर, सिप्रियन लुवीस आनी कुटाम ब्रह्मावर, मेबल डिसोजा पुत्तूर, तेक्ला सांतुमायर कारकळा, लक्ष्मी शाह कासरगोड, वाज फॅमिली बोंदेल, डेन्झिल अँड कुटाम कारकळा, शिबा कनकुराजी कुटाम बैंगलोर, जयभारती अँड लॉरेन्स बैंगलोर, लवलिन क्रास्ता कुंदापूर, लॉरेन्स सेवरिन डिसोजा पेर्नाल, फिलोमेना कारकळा, मोनिका डिसोजा मुदरंगडी, जैसन पिंटो मैंगलोर, आलिस मतायस हिरगन, रॉबर्ट सिक्वेरा कुटाम उडपी, स्टॅनली डायस कुटाम शिरवा, एलिजा डिसोजा कुटाम मुक्कामार, स्टेला टेलिस चर्च बी वडो, बेनेडिक्टा मचादो मैंगलोर,
अरुण अल्वीरा अरन्ना मूडबेಳ್ಳೆ, वलेरियन लिली डिसोजा कुटुंब शिरवा, जॉयल लॉलिटा मेलिशा मुदरंगडी, जॉयस मिनेजस किन्निगोळी, योलिंडर मिनेजस बँगलोर, राकेश रीना डिसोजा नाक्रे हांच्या सर त्या पासत इराद्या पासत माग्या विशेष त्या पासत मीस पेडिता लिल्ली देवीच्या बँगलोर, अश्विन आल्विन डिसोजा पुत्तूर, ऋतिक सन्नी कोलल नगर, पौल थॉमस फर्नांडिस मुल्की, अरुण अरन्ना मूडबेಳ್ಳೆ तांचे ते पासत माग्या आयची मूड दोम जावन आसात. फ्रांसीस नोरना पंजोट्टो, लविना प्रीती आंद्रादे गुरपूर, डायना सल्दाना कुटुंब पंजोट्टो, रोज फर्नांडिस बायदल येवडो, विवियन इविन डिसोजा ऑस्ट्रेलिया, जीना एंड एलिस पांबोर, डेन सोनिया कॅस्टेलिनो शंकरपुरा. आयच्या जेवणाचे प्रायोजक जावन आसात. प्रत्येक तरान देवाधीन जाल्ल्या एलिझा क्वाड्रसाच्या वर्साचे मीस आज जावन आसा. तिच्या आत्म्या खातीर आमी मागतना तिच्या मरणाच्या उडासाक आज तिच्या पुतान फ्रांसीस क्वाड्रस आनी कुटुंब कुवेट पांगला तिच्या आत्म्याक ससनसो विशय मागतना ह्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तांचेर मागता. जेवणाचे वंतिके दिल्ल्यांची नांवां ग्लेन मतायस बायदल बेवाडो हांचे सवरी राद्यां पासत त्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. 7व्या दिसाची नवेन घेवन आमी आयल्या सांत लॉरेस आमचे पासत आनी समेस्त पासत ह्या घडये मागोवन दी. पान संको पवित्रात्म्याचें गीत गावया 99. सर्गीतां देवोन ए दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीतां देवोन ए दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी मंद्राक आमी पावास. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी मंद्राक आमी पावास. सर्गीतां देवोन ए दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीतां देवोन ए पवित्रत्म्या आमकां पवित्र कर. मनीस रचणारा विसरता पदका काळो कांतो निसन पडटा. मनीस रचणारा विसरता पदका काळो कांतो निसन पडटा. देवा थंयचो मनीस जियेता ताका ससन जिवीत लाभता. देवा थंयचो मनीस जियेता ताका ससन जिवीत लाभता. अंतस्करणांनी आमकां सदांच उलय. पवित्रचिनीची शिक. अंतस्करणांनी आमकां सदांच उलय. पवित्रचिनीची शिक. सर्गीतां देवोन ए दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. आमकां कुर्तेन भर. सर्गीतां देवोन ए दैविकत्म्या आमकां कुर्तेन भर. आमकां नितळ कर. सर्गीतां देवोन ए दैविकत्म्या
कर सर्गीतां देवं येदै भिकज्ञा आमकां पवित्र कर आमकां पवित्र कर आमकां पवित्र कर ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 39 39. Muka sebeja spiritan poron ai lao phi tông sông ya he balidan पांडवपणाच्या स्वाधिके पोटात जमल्यावर सून तुका घेऊ वरदान जेसू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्र दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेसू तुझे मरण जीविताचे कारण आमर पुनर्जीवन पण बरवशाचे किरण भोव पवित्र येवकरिस्तान भाग घेवंक आमी सांगात आयल्या एक घडी बरो मावन रावून आमचे कितें वैयक्तीक गरजो आसात आमचे इरादे आमची स्वप्नां आमची भोगणां मावनपणी सुमयाच्या पांयां तळा भेटून दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसा मोगाचेनो आमी सर्वां एका कुटुंबाच्या स्पिरितान ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी सांगाता जमल्या. सान लोरेसाच्या तारीखेच्या फेस्ताक तयाराय जावन नोवेनाचो 7वो दीस आज आमी संभ्रमता. आज हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस कुर्डेल फिरगजेचे विगार हांकां मोगाचो स्वागत. आज आमी नोवेनाक नियाळ करचो विशीं आमचो समुदाय बोगसण्याच्या स्पिरिताचो समुदाय जावं. बोगसणें आमकां सर्वांक गरज. देव प्राजिताच्या सक्रामेंतान आमची पदकां बोगशिता. आमी हर एक पावटी आमच्या बापा मागण्यान जशें आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां बोगोस म्हूण मागता. हे आमच्या बापाचे मागणें जिवितान पळतना खरो अर्थ येता. क्रिस्तांतय देवान तुमकां बोगशिल्ल्यान तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेकाक बोगशिया म्हणटा साम पावल. समुदायेन आमी जियेतना सर्वांनी एकामेका सोडधड कर जियेजय तवळ आमचो समुदाय मोगाचो समुदाय जाता. आज आमी सर्व काजारी जोड्यां पासत मागता. पुती पुतिणेन एकामेकांतय विश्वास सांबाळूंक एकामेकांतय बोगसणेच्या स्पिरितान जियोंक जाय असची कृपा सान लोरेसा मुखांत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या पवित्र बलिदानाचो संपूर्ण फळ आमी जोडूंक आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवन देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून
चिंतून सांगाता सकास आमी मागया हांव पातकी सर पोदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बागेवून सदांच अंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची कापळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत फ्लॉरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त सक्षाचे कश्ट मोरान सोसून महिमेवोन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलूंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना
सांपावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या पासत सव कपटीपण तुमी पयस करा आनी एकामेका सत उलया, कित्याक आमी समेस्त एकच कुडीचे सांदे. तुमकां राग येवचो आसा, रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागान रावचें न्ही. सैतानाक तुमी इडेन्स दिनाकात. येदोळ चोरी करतल्यान आतांपुणी चोरी करचें सोडी जाय आनी आपलेच हात जोडून वावर करी जाय. अशें आपले जोडीन गरजेंत आसलेल्यांकी तो कुमो करूंक पावतलो. पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया. अशें आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मौन तुमी दुखयनाकात, कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हांकारी उलोवणें, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेकांतय दयाळायेन आनी कणवळायेन चला. क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच परी तुमी उदार मनाचीं जावन एकामेका बक्षिया. देवाचें उतर हें. देवाची उपकार. कीर्तन सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दया. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसे, जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नावा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे स्वरूपकार केदेंच विसरूं नाका. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दया. तो सर तुजे अपराध बक्षिता, सकड पिडा वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटाक तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दया. सुमी दयाळानी मोगा ताची काकुलता परिमीत आनी तो रगार जाव निदा. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवा फावो तें फारीकपण तो घेना. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दया. सर्वेस्पर
por soglos कणवळो आणि दया Alleluia, 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 Alleluia. आम्ही एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता महिमा तुका येसुम्या. भावा भयणी मोतें बोक्साने आनी बोक्शिनांतल्या साखराची वपार तोवळ पेद्रुनू जेजू सरशीन येवन विचारलें, सुम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पोटी हांवें ताका बक्षी जाय? 7 पोटींगी? जेजून ताका जाप दिली, 7 पोटी न्हय बगार 7चे 70 पोटी. सर्गीचें राज अशें म्हणयेत, एका रायान 1 पोवटी आपल्या साकरां लागचें लेक घेवंक कुशी बेली. लेक घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलें सकड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धनियाची हुकूम जाली. तोवळ तो साकोरू धनियाच्या पांयांक पडोन, म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परती लागलो. धनी साकराचेर मोबाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वचूंक सोडलो. पूण हो साकोर भायर गेलो तितलोच ताका मेळ्ळो ताचो एक सांगाती साकोर. ताणें हाका 100 रुपया देवें आसलें आनी ताका धर्न उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तोवळ तो सांगाती साकोर ताच्या पांयांक पडोन, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परती लागलो. पूण हो साकोर आयकना जालो मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका आनी बंदीन दवरयलो. घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धनियाक कळयली. तोवळ धनियान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं पोरांतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ली बरी, तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जय आसली न्हय. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याचे अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बोक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बोक्षिनात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो.
देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता आमचो समुदाय बोगसाण्याच्या स्पिरिताचो समुदाय जावं. आमचो समुदाय बोगसाण्याच्या स्पिरिताचो समुदाय जावं. आयच्या दिसा नोवेनाक हो थीम एक संदेश ह्या विशयाचेर नियाळ करी जाय म्हणून हांगासर केल्ल्या मांडावळींत एक आशा. बोगसाण्याच्या स्पिरितान बरा जाय. आज आतां जायना, जाता जाल्यार कांय फाल्यां आनी मागीर ह्या फेस्ताच्या सकट संदर्भांनी कांय देगेचीं जणलां बागलां बंद केल्या पुरो. जणलांतल्यान येवंक जायना. बंद करन भायर मुखलें एक दार मात्र उक्तें दवर. हांगा मात न्ही, सकट इगर्जेनी केल्यार बरें म्हूण दिसता. मोर्नाची गाडी एक थंय बागलार बुकार दवरची बरी भायर. मागीर विचारूंक पुरो ती खाल्या दवरल्या. आमी राखते आसांव कोण मरता गे म्हणून. नेक्स्ट मोर्न येवंक राखचें न्ही, कोण नेक्स्ट मरोंक गे म्हणलें आमकां कळीत जावना. देखून गाडी दवरल्या आनी हें सत. आनी कांय भिरांतीची गजालच ना. मोगाच्यानो तुमी धैर्यान कोणाकय सांगीत बाबा तूं मरताय, त्या दळा मरताय म्हण एक बघा सांगा नाकात. मरता म्हणल्यार दोन उतरांत. देखून म्हाका दिसता आत्तां आमी थंय मुस्तायकी नासतना हो एक उल्लेख विगार बापाणी केलो आनी म्हाका एक नवो उजवाड मेळ्ळो. मोगाच्यानो बोगसाण्याच्या स्पिरितान आमी बरा जाय. बोगसाणें कित्या खातीर ना तेंय आमी थोडीं कारणां आमकां दुसऱ्या वाचपांत आमकां स्पश्ट थोड्यो संगती त्या वाचापुद्दां आमी ऑपॉर्च्युनिटी पळोवंक आसा. थोड्यो वळीत आनी त्यो पळोवया. तुमी तें आयकलां आसतलें तें घडीत बस्सार घडिल्लें म्हूण सांगून काल्पनीक जावं की पुरो. बस्सार त्या 3 सिटींचेर एकलो बसल्लो देगेन, एकली बसल्ली तरणाटी. इल्ल्या वेळा उपरांत आनी एकली आयली खंय एकदम मोठी येवन थंय बसली. ती तित्त मोठी परतून 3-4 व्हडलीं व्हडलीं बॅगांय हाडून आयिल्ली खंय. हाडून एक पांया कडेन दवरलें, एक उस्क्यार दवरलें आसता. आनी ताच्या इस्ल्यान एकली बसल्ली आसली. ती तेगा जाणां बसची सीट ती म्हणटा खंय इका बाय तुका तिका सांगूनच जाय तिका एक तर तें वयर थंय आमच्या माथ्यार बसचे कडेन लांब क्लिपाच्या कडेन वयर जागो आसा दवरूंक. थंय म्हणी दवरयत या तें ड्रायव्हराच्या इंजिना कडेन म्हणी दवरयत न्ही. सांगूनच जाय तुका तुज्या उस्क्यार पडटात न्ही बॅगां. देखून बारी समाधान येन म्हणाली खंय वण्णी आसूं दी म्हाका नेक्स्ट स्टॉपार देवोंक आसा. हांव नेक्स्ट स्टॉपाचेर हांव देंवतां. म्हाका न्हू बारी एक उद्वेगाची ती उतरां. Very emotional. Let her be there. I am going to get down at the next stop. कालच्या दिसा एक पिंतूर कित्याक म्हळ्यार ह्या सगळ्यान मस्त जाण वाय आसा मोगाचें न्हू. देखून तुमी कितें पळयतात म्हणलें गरजेचें जावं ती मोबायलाचेर या टीव्हीचेर. कालच्या दिसा एक फोटो सर्क्युलेट जाल्या. एक ल्हानशें भुरगें सोबीता कांय एक 3 या 4 वर्सांचें जायत तकटी पांतीपरा घालना आसा. आरश्या मुखार रावलां. पूण ताका आरश्यांत पळयता आसतना ताचेंत तें एक सारकें म्हातारी जाल्ल्या स्त्रियेचें दिसता भितर. हें भायर रावन पळयता आरश्यांत आनी ताका भितर दिसता ताचे बरी ती सोबीता ती पुरा मिरयो पडून. पूण हिचेंत एंत भुरगें एक 80-90 जाताना कशें जाता पळय तसलें पिंतूर भितर दिसता. आनी ताका सकयल कॅप्शन दिलां लायफ इज ए व्हेरी शॉर्ट ट्रीप एन्जॉय इट. जिवीत एक मोठवें ट्रीप. कित्याक म्हळ्यार पुता तूं आज आरश्याच्या भायर आसाय आनी दीस वेताना तूं त्या प्रायाक पावताय गे म्हूण गुत्तू ना. पूण तुका पावल्यार तशें जावंक आसा. आनी तुवें आज भायर रावून पळोवच्याक आनी भितर रावन बसून पावच्याक व्हडलो वेळ लागना. घडये भितर दीस वेतात. भोव अर्थापरीत मोगाचें न्हू. ही ल्हान ल्हान संगतींनी जायती जानवाय आसा. बोगसाणें कित्याक जाय म्हणलें हें आमकां समजूंक आदार जाता. मातेवाच्या 18व्या अध्यायांत थंयसर आमकां सुरवेर सुखोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची वपार मेळटा. सुरवेर मागीर ताणें सोदून वयचें ताका. तो ताका मारिना, कान वळायना, ह्या व्हडली दोरी घालून ओडून व्हरना बुरबुरें. त्या बोकऱ्याक ताणें खांदार दवरून फाटीं हाडचें.
बोकऱ्याक एक बोक्सान्याचें एक आदर्श तें आमकां पळोवंक मेळटा. ताचे उपरांत आनी विचारचें, जर तर म्हजो भाव सूख करी जाल्यार कालें करी जय समुदायांत, पयलें तूं एकलो वच. 17व्या अध्यायांत हे पुरो संगती सांगल्या. हाच्या उपरांत मागीर आयचे ओपार तूं एकलो वचूं. कित्याक म्हळ्यार संवसाराक कळिनाका, बस स्टँडार वचून उलोवचें न्ही, केलशाच्या अंगडी वचून उलोवचें न्ही, च्या पियेतना हॉटलांत उलोवचें न्ही, तूं एकलो वच. तुका पेंगटांत बोळ आसा जाल्यार एकलो वच. कित्याक म्हळ्यार तुवें अंगडीच्या बागलार सांगल्यार ताका पावना, बदलाचें ताणें सारकें जाय ताणें, म्हजी चूक जाल्यार म्हाका सांग. खंय वचून कोणा कडेन सांगल्यार प्रयोजन ना. देखून तूं एकलो वच. वचून ताका सांग, बाबा अशें अशें जालां, आमी एक सारकें करयत की. जर तर तो आयकना जाल्यार आनी एकल्याक आपोवन व्हर, आनी एकल्याक मात्र. परतून 25 जाणांक आपोवन व्हरचें न्ही, सगळ्या वाड्या सांगचें न्ही. तक्षणा मेसेज घाल, आज सगळ्यांनी येजे तांगेर वचोंका, पंचायती करूंका. अरे न्ही, उजो पेटनाका. एकल्याक आपोवन व्हर. तोय पातयेनेचो जाय जय, तोय जिब्याळो मनीस न्ही, कोणा वांगडा सांगचो मनीस न्ही. ताणेंय मर्याद सांबाळूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार तो व्यक्ती आनी एकलो, ताची मर्याद आसा. उजो पेटल्यार फाटीं काडूंक जायना. आनी जर तर मागीरय तो आयकना, मागीर एक दोगां तेगांक आपोवन व्हर. तेय माणेस तासोवन दित, ते मर्यादेचे व्यक्ती जाय जय, नाल्यार कोण आयकता. नाल्यार तुज्या भुरग्यांक वचून सांग सायबा म्हणोंकात, तुजें घर सोमांगर सायबा पयलें हांगा घाल्या खायलां धांवडावकात, निकळटाय की ना म्हणोंकात. जायना तशें. मागीरय जर तर तो आयकना या ती आयकना जाल्यार तांकां तूं आतां सून सोड. सून सोड म्हणटना जबाबदारी चडली. जेजू तसल्यांच्या फाटल्यान सोदून गेल्लो मागीर. देखून पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत आमकां कितें जाय हें लिसांव आसा. तक्षणांत 4 जाणांक सांगून जालें, पुलीस स्टेशनाक फोन कर जालें ना. रावया. उजो पेटोवंक सुलाभ, राग करूंक बारी सुलाभ मोगाच्यानो, सारकें जायना. मोना एपटी मोडुल्लीं सोमां करूंक कश्ट आसात. आनी मागीर पेद्रोणी सारचें, म्हज्या भावाक एक 7 पोटी म्हळ्यार तें 3 पोटी जालां, तूं एकलो वच, एकल्याक आपोवन व्हर, मागीर हे दोगां तेगांक आपोवन व्हर, मागीर एक समुदाय आसा 3-4 पोटी जालें, हांवें एक 7 पोटी बक्षिल्यार पुरो गी. म्हळ्यार पेद्रोण चिंतलें, भारी व्हडलें सायबा तूं, हे भारी उदारमण असो मनीस तूं, 7 पोटी बक्षिता म्हणटाय की शाब्बास. ना, सोम्यान तेंय सांगूना. सोमी इतलो तूं म्हणालो लेक धरिनाका. 7चे 70 म्हूण सांगल्यार लेक धरूंक वचनाका बाबा, बरय नाका, स्कोर न्हय ते. 1-2 3 4 5 मागीर अशें वाड्या जमती वेळार वाड्यांच्या इलेक्शन करता आसतना 1 2 3 4 एक गेल्यार घडलें 5 जालें. हें वोट न्ही, इलेक्शन न्ही, लेक दवरिनाका. जालें तें जालें, परतून नवें आरंभ करया. आनी मागीर जेजू ती बक्षिनांतल्या साकराची ओपार सांगता, मोगाच्यानो एक उडास दवरा. पयल्या भागांत तो धनी सर्वेस्पर देव, रसनार. तो रसनार म्हूण देग एक दवरल्यार तो रायत म्हूण खाण घेया. रायान एका साद्या मनशाक बगसूचें. आनी दुसऱ्या भागाक येतना समासम आसले, इक्वल, आमी पुरो समासम मोगाच्यानो. हांवें तुजेर कशें रागार रावचें, हांवें तुजेर कशें फारीकपण काणगोवचें, आमी पुरो साकोरस. हांवें कशें तुजेर कोर्ट कचेरी म्हूण सावन नासचें. पूण ताका तरी कारण आसा, तें पळोवया. आनी तें धन्य रायाक दुखलें. अरे वयस दोगी जाण एकतल्याकाचे मनीस ये, आनी तें घाल एकल्याचें व्हडलें माफी केलां, आनी एकल्याचें ल्हानशें एक आसा ताचो गळो चिरडून हातांत दी म्हूण ताका जैलान घालें. रायाक सोंसोना हें. मोगाच्यान आमी करच्यो मस्तू संगती देवाक मानवातात गे. वस्सू राय आमचो देव म्हूण आमी हांगात आमच्या मुखार दवरलें जाल्यार आमी करच्यो संगती देवाक मानवातात गे. आमी यथार्थपणी विचारी जाय. बारीक लायटार हलक्यार काणगोवचें नाका. हांवें करची हर एक काम जावंक पुरो, म्हजें नडतें, म्हजी साल समकोन, म्हजें उलोवणें देवाक मानवाता गे. देव कितें चिंता आसतलो, देव कितें चिंता आसतलो मोगाच्यानो. ह्यो संगती मोतीन दवरून आमी मुखार या. आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर आमी इल्लीशी दिश्ट खंडीत आज आमी घाली जाय. हर एका सवालाक जाप आसा तातूंत. कितें म्हणटा, ह्या पासत सर्व कापाटीपण तुमी पयस करा, एकामेका सत उलया. कानून कॉलेजीचो रिटायर्ड प्रिंसिपल, व्हडलो मनीस, बारीक भाग्यवंत नितीवंत मनीस,
एक उलोवंक अवकाश मेळटा ना म्हळें सर तुमी तुमच्या भुरग्यांक इतलें बरें परस शिकयतात बरें कर निती विशांत सता विशांत लॉ कॉलेजीन शिकयतात तुमी तरी कित्याक इतल्यो कोरोडांनी केजी बाकी आसात न्ही कित्या पासत वर्सां घातल्यान 10 वर्सां 20 वर्सां 30 वर्सां लोळटात न्ही सर हाका कितें कारण तुमी सत नीत शिकयनात गे देखून व्हडा साद्यापणान म्हणालो आमी शिकयता पूण केस घालतना सत सांगाजे न्ही सत सांगल्यार ती केस येवंकूच येना फोटी मारतात भारी एक काळजाच्या दुखीन म्हणालो तो मनीस पयशांक आशेवचो मनीस न्ही एक मानेस्त मनीस देखून म्हणटा तुमी सत उलया तुमकां राग येवचो आसा येवं दी रागान तुमकां पातकाक उडचें नाका तुमी सगळो दीस रागान रावचें नाका सैतानाक तुमी इडें दिनाकात रागार जाल्ल्या कुडले 4 जाणां कडेन सांगतात मागीर तिशिले इशिले मेळ्ळे आनी थोडीं जाणां सोबाय पळोवंकूच आसात उजो पेटोवन हात दिवन वडच्या प्रासी पांय वडच्या मनशान चड न्ही आतां कशें म्हण एक आड घाली जाय तुमी राग येवचो आसा येवं दी सगळ्यांक इल्लो राग येता आमकां कोणाक येना आमी रुखाटाचे कुडके न्ही आमकां येता राग येता म्हणून सांग ओट्टू उलोवचें तोंडा आयिल्लें खालेंय करचें एकच पटें उजो पेटोवन सोय मुखार आसात आनी बऱ्यो बऱ्यो संगती आहात सैतानाक तुमी इडें दिनाकात कित्याक म्हळ्यार जुवांवचो 10वो अध्याय हें वाक्य विसरनाकात जॉन 10:10 जुवांवचो 10वो अध्याय 10वी ओळ हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन वमतोच्या मापान तें जिवीत तें मोन तुमी दुखयनाकात देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखोवचें न्ही आनी मोगाच्यान उडास दवरी जाय आमकां देवान कशें रचलां उत्पत्ती ग्रंथान कालें सांगलां अध्याय 1 पयल्या अध्यायांत ओळ 20:6 आनी 20:7 आनी देवान म्हळें आमी आतां मनशांक आमच्या कमॉन सारक्याची आनी स्वरुपाची म्हणजे एका उतरान सांगचें जाल्यार देवान आमकां ताच्या सैमाची रचल्यांत देवाची प्रतिरुपां जावन रचल्यांत तूं केस घालताय जाल्यार कोणाचेर घालताय आतां तें प्रतिरूप देवाचें तूं अन्याय करताय जाल्यार कोणाक करताय झगडें करताय गाळी शिराप दिताय कोणाक दिताय देवाचें सारकें आनी तातूंय आनी मुखार नव्या सोल्ल्याक पावता आसतना जो क्रिस्त मुजे पासत मेला तुजे पासोती मेला त्या क्रिस्ताक आमी सक्रामेंताद्वारे सेवला आमी एक वायट उतार म्हणटा आसतना तो क्रिस्त मुजे थंय आसा तुजे थंय आसा कोणा विरोध उलयता आमी समजल्यार भारी गंभीरायचे विशयी देखून मोगाच्यानो मादर तेरेजा लागीं एका तरणाट्यान इसारल्या वेळार मादर संवसारार मस्त लढाई झगडें आसा शांती समाधान ना कालें करचें शांती समाधान हाडूंक मादर हांसून ताका म्हणाली तरणाट्याक तूं कांय करनाका बा घरा वचून तुज्या व्हंकलेक एक कीस दी म्हणाली घरा वचून तुज्या व्हंकलेक शेजारच्याक न्ही तुज्या व्हंकलेक एक कीस दी तो शेजारचो ताच्या व्हंकलेक दितलो कीस दिवचे म्हळ्यार एक संबंदाचो संकेत कितेंय चड उणें जालां काम आमी सारकें करया मादर हांसून म्हणाली तुवें तुज्या व्हंकलेक कीस दिताना तुवें तुज्या पुताक दुवेक एक कीस दिताना सगळ्यांनी दिताना संवसारार समाधान जालें भोव वापर बायचीं उतरां आनी आतां घरा गेल्ल्या कुडले तुमकां आज फस्ट काम तेंत वय हें आतां हें आज काम करूंक आहा तुमी सगळ्यांनी घरा वचून तक्षना त्या दिसा सकट लोकां मुखार थंय हॉलांत कीस दिल्लो पावना तो खंयच्या गालाक मुख दोन गेला ताच्यो फोटो समेत कुंभ जावन गेल्यात आसतल्यो आज घरा वचून फस्ट काम एक तें दांत आनी घासा मात बरें कर देखून मुखार मोगाच्यानो मुखार एक दोन गरजेच्यो संगती सांगता देखून कितें म्हणटा देवान त्या आत्म्या मरिफात तुमचे वयर मोर मारल्या वी आर सील्ड दुस्मानकाय राग
आनी क्रोध तुमी सांडा. मोगाच्यानो आमकां राग नाका, आमकां लढाई नाका. मोगाच्यानो देवा आमचे दीस 70 वर्सां सुकल्यार कांय अयशीं मागीर ना आमी. आमकां माती लागाचें न्ही थंय. मातयेन सेमिस्त्रीन पायल्या उपरांत माती लागाचें की नाका. माती लागना जाल्यार समाधानान मोराचें आमी. देखून हंकारी उलोवणे, निस्कुचार, एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. हांव देवा घरगां दिता. आयच्या दिसा असलें वासा पिंसून काडलां. भोव वापरपाचें. एपेसकारांक बरयल्लें 4थो अध्याय 25-30 आनी 2 म्हणशेरी. बदलाक एकामेका थंय दयाळायेन कनवळायेन चला. आज किर्तन तेंत सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार कनवळो देव. क्रिस्ता थंय देवान तुमकां बक्षिल्यांत आमकां बक्षिलां न्ही. म्हणून आमी नियाळ केलो. किर्तन 122 भोव वापरपाचें किर्तन. किर्तन 90 पळयलें आमी. आमचे दीस भोव मोठवे, फुलां बरीं, तनां बरीं. आज आसा थोडीं सोबीत चिरपूट मारल्यार रागात आनी पुराय येवंक पुरो. आनी थोडे दीस वचून दीत. इस्त्री घाल्यार मिरयो वेचोनात. मागीर मुगतालें. तितल्यार जालें. एंड. मोगाच्यान आमचे दीस भोव मोठवे आसात. कालें जोडचें. वॉट आर यू गोईंग टू अचीव? कांय जायना मोगाच्यानो. देखून देवान क्रिस्ता थंय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेकाक बक्षिया. एक घडीभर मावून रावया मोगाच्यानो. कोणाक आमी बक्षूंक बाकी आसा? कोणाक बक्षूंक बाकी आसा? एक घडी उडा आसा गाडया. तुमी मागल्यार बरो. कृपा देव दिता. देवाची कृपा सदांच आसा. मोकळा जेजू ह्या पवित्र थळार आयिल्ली आमी ह्या विविध माध्यमाद्वारे आज जो कोण वो नियाळ आयकतात, नियाळ करतात, तांकां सगळ्यांकी बोगसाण्याची कृपा तूं दी. आमेन. आमी उबी रावया. बावार्थान बावार्थ्यांची प्रार्थना सर्गींच्या बापा समोर दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडील पापासाहेब, बिस्प, याजक आनी धार्मिकां खातीर आमी मागतांव. तुज्या पुतान दाखयल्ले बोगसाणे, मोग आनी काकुळट सर्व लोकांक दिवंक गरज आसची कृपा आनी उदारपण तांकां दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आडळते चलयतल्या समेस्त मुखेल्यांनी तुज्या बोगसाणेच्या स्पिरितान भरोवन सर्व लोकांक नितीन, शांतीन, समाधानाचें राज स्थापीत करूंक कृपा दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांतल्या दादल्या स्त्रियेन तांणी दिल्ल्या बासावणेक एकामेकाक विश्वासी रावून एकामेकाक बोगसून जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. लग्नाचो साक्रामेंत जोड सांगात्यांक होगडायिल्ल्या दादल्या स्त्रियेंक तूं तुज्या कृपेन भर. तांच्या एकसुऱ्या जिवितान तुजी बेसांवां घाल म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबाच्या उदरगते खातीर परगांवांत वावर करनासच्या दादल्यांक वा स्त्रियेंक तूं तुज्या बेसांवांनी भर. तांच्या कामान तांकां समाधान आनी संतोष लाभय म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवक्रिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी बोगसाणेच्या स्पिरिताचो समुदाय बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मावूनपणी आमच्या खासगी गरजां पासत मागया. मणिपुरांत पेटुल्लो उजो देवा तूं पालवय म्हूण सांगून मागया.
उत्तर भारतांत पावसा वरवीं जायती देसवाट जाल्या. देवा तुंतू तांकां फाव म्हूण सांगून जावं दी आमचें मागणें. सालोरेसाचें हें पुणशेत हें पवित्र थळ हांगासर जावचीं सकड कार्यक्रमां भावार्थ वाडोवंक पुरक जावं दित. हांगा येवच्या यात्रिकांक मोतीचें समाधान कुडीची सवकासाय लाबोवन दी. कांय थोडी ल्हान व्हड कामां बाकी आसात वेळार तीं जावं दित. येवच्या यात्रिकांक आनीकी बरी सौकर्यां लाबोवन दी. हांगासर वावर दिवच्या याजकांक तांकां हर एका रितीन कुमोक करच्या सुमेस्तांक सर्गीचो बाप उदंड मापान बेसांवां दिवं दी. हर एका दिसा हांगा येवच्या यात्रिकांक वाटेन येताना आनी फाटीं वेता आसतना तस्सो बरो देव राखून सांबाळून व्हरून दी. देवाचें उतार भोव बळादीकपणी हांगा परगट जावं दी. या आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 124 124. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. हुंडो आनी वायहाड वेदेशी आयल्या दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावं दिता. स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. बापा तुझ्या पुतान आमच्या दारोकार आपणाकच भेटयलो खुर्साचेर मरून. जेजू सांगता आज आमकांच भेटयता. ताच्या बलिदानान वांटेली जाता. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. मुंडो आनी वायनाड विदेशी आयल्या दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावं दिता. स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. बापा तुज्या पुतान आमच्या दारोकार
निर्मळून जेजूसांगार दास आमकां भेटयता ताच्या बलिदानांत वांटेली जाता स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांनी बलिदान आपल्या मनाने आमचे नेके पयस सगळ्याच्या दावाक सुरेस्पर मानून घेव प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कनाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मोनान आमी संवसाराचे सुरवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशी आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक तूं आमकां घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकायेंत क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय 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 पूर्ण सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात
पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या कुसा आनी कोणा जीवन कोणावर वितोवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सडबंदारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भगवंत बाप, जलाल डायजाक आमचो गवळी बाप, सगळे याजक आनी वर्गा बराबर आमची पवित्र सभा तूं प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. औंख्वार मरये देवाचे माये संगती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदुतां, भगवान लॉरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें मागण्यांत प्रमुख भाग जावन आसा बॉक्सांनी दिवचो आनी बॉक्सांनी घेवचो. हें मोतीन दवरून सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे आमका शांती दे ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना तुज्या तुज्या उतरांच उतरांच म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 174 174. Sim तुका जेजू संतोषा जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या देवेगी येतो आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपाळ सेम तुका जेजू संतोषा जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ही वेगी येतो आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपाळ जिविताचे काण तूं आत्म्याचे पोशण आत्मो आमचो बरताय दैवीक जिवन तुझे खासदानी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे खासदानी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां सेम तुका जेजू संतोषा जमल्या स्वागत करूं तुका राखून रावल्या ही वेगी येतो आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपाळ सेम तुका जेजू संतोषा जमल्या स्वागत करूं तुका राखून रावल्या ही वेगी येतो आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपाळ
ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 207 207. जेसु मोगळा काळसात राहिला पीडार गेला अर्गा अर्गा जेसु मोगळा आम्हा सर्वांग मोगान पोसता मासारतान दादोस करता सर्वांग मोगान पोसता पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वळख. मोगाळ भाव भयणीनो, आज नोवेनाचो 7वो दीस आणि आमचो समुदाय बॉक्सनाच्या स्पिरिताचो समुदाय जावं म्हणल्या विशयाचेर आराधन चलोवन व्हरनो अर्था बरीत मिस देवस्तुतीचेर शर्मावन सांगल्ल्या मनादीक बाप हेचे प्रधानी आसक मनादीक बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस कोर्डेल फिरगजेचे प्रस्तुत विगार हांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. पद्राब सेमिनरीचे प्राध्यापक जावन जे फिरगजेचे विगार जावन तांणी वावर दिला. एक चिंतपान भरलेले व्यक्ती आनी हर एकल्याक पसंद जावचे तसले व्यक्ती जावन आसात. रेक्टर बापांच्या नांवी तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू फादर. आयच्या दिसा तेर्स आनी लितुर्जेची जबाबदारी घेतिल्ल्या बायदाळ बी वाड्याकारांक देव बरें करूं. भक्तिकांनी तांच्या आत्मीक गरजां खातीर वा बसलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमकां सहाय दिवंक जाय. अर्गां मिसां वा त्या सामानची मिसां दिवंक आसा तर बसलिकाच्या स्टॉलाक तुमी संपर्क करचें. बेंजार केल्लें मीठ आनी धर्मीक वस्तू स्टॉलांत मेळटात. हप्त्या मदें आनी हर एका दिसा आत्मीक समालोचनाक याजक मेळटा. मंगळ फोना मुखांतर तुमी येवचें. कुमसार आनी वांजेर आसारा खातीर याजक हांगासर लभ्य आसात. नोवेनाच्या दिसांनी आमकां जायतो खर्च आसा. रितरे बाबतीन उदारमणाच्या दानेनी ह्या पवित्र कार्याक बरें मोन दाखोवंक विनंती. आयच्या दिसा आमकां हांगासर मासा जेवणाचें कुंगडा मासाचें जेवण हांगासर आसतलें. देखून इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन थंयसर मटवान जेवण आसा. हर एकल्यानी हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांनी जेवण सेवन तुमी वेचें. उदकाची वेवस्था थंयसर आसा. सिंकांत दायकन वेस्ट घालिनाकात. हातांनी प्लेट हितूंक गर्दी करिनाकात. थंयसर जायतो जागो आसा. 2 सायडीनी 2 वांटो करून तुमी वेचें. थंयसर आमचे स्वयंसेवक आसतले ते तुमकां सहकार दितले. जानेवारीच्या पयल्या हप्त्यांत हांगासर सामुहीक काजारां आसतलीं. जे कोणाक ह्या पवित्र तळार ह्या बसलिकांत लग्नाभ्यासांत एकवटोवंक मोन आसा तांणी तुमचीं नांवां दिवचीं. हेरांकी तुमी दिवची येता. ऑगस्टाच्या 10 तारखेर परवां ब्रेस्तारा दिसा आमच्या सरियाच्या संतां सान लॉरेन्साचें तारीखेचें फेस्त. त्या दिसा 10:15 पिर्जेंत मुर्दोम आनी जेवणाचे प्रायोजक रावल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतल्या. 10:30 वरार हांगासर संभ्रमीक फेस्ताचे मीस अदीक मनादीक दोतोर चराल्ड आयझक लोबो भेटयतले. तशेंच त्या दिसा सकाळीं 7:30 वरांक एक मीस आनी सांजेर 4 वरांक आनी एक मीस आसतलें. ऑगस्टाच्या 10 तारखे पर्यंत जे कोणाक फेस्ताक पिर्जेंत मुर्दोम वा जेवणाक प्रायोजक रावंक खुशी आसा
तांणी बासिलिकाच्या स्टॉलांत वा रेक्टराक संपर्क करचो. आज रांदपाक कुमो करूंक आयिल्ल्या खाडबेट्टू वाड्या घरांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. फाल्यां ऑगस्टाची 8 तारीख सोमार 9 सोलोन व्हरता मानादीक बाप श्रीलोबो दिव्य ज्योतीचे तिरोक्तर. आमी फाल्यांच्या दिसा सर्व दानी बसोत आनी आमच्या स्वयंसेवकां बसोत प्रत्येक रितीन आमी मागतेल्या आमचो समुदाय सेवेच्या स्पिरितान भरलेलो समुदाय म्हणल्या विशयाचेर फाल्यांच्या दिसा नियाळ आसतलो. 9 तशेंच तारीखेच्या फेस्ताक आमकां जायतो खर्च आसा. एका दिसाचो खर्च 60,000 जाता जेवण आनी इतर संगती म्हणटा आसतना. 10 दिसांच्या जेवणाक 6 लाख रुपये म्हणसर खर्च पडटा. तशेंच माटवाक, कदलांक, बँडाक, फुलांक, डिवायन वर्ल्ड लायव्ह स्ट्रिमिंगाक, मायक सावंड्साक तुमी कुशे मनान स्पॉन्सर रावोंक अवकाश आसा. आतां प्रधान याजक जेवणाक प्रायोजक रावुल्ल्यांक वंतिके दिल्ल्यांक मुर्तोम रावुल्ल्यांक मानाच्यो वाती वांटतले. सर्गींच्या मोगाळ बापा दिल्ल्यांत आमी घेता म्हणल्या संदेशा खाल ह्या पवित्र तळार हांगासर आमच्या जेवणाक तशेंच मुर्दोम रावून इतर रितींनी आमकां कुमोग करच्या सर्व आमच्या धानी बसोत आमी मागता. ह्या सर्व धानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ही वात तांणी पेटयत आसतना तांच्या कुटुंबांत तो उजवाड फांकोवन दी. सालोरेस बापाची सर्व धराळ आशिर्वादां तांचेर तांच्या उदार मोनाचेर पडोवन दीत. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. हाचे जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक एलिझा क्वार्टर्सच्या वुडासाक फ्रांसीस क्वार्टर्स अँड फॅमिली कुवेट. फ्रांसीस क्वार्टर्स अँड फॅमिली कुवेट. जेवणाक वंतिके दिल्ली ग्लेन मतायस बैदाळ ये. ग्लेन मतायस बैदाळ ये. मुर्दोमू फ्रांसीस नोरोना पंजोटू. फ्रांसीस नोरोना पंजोटू. लवीना प्रीति अंद्रादे गुरपूर. लवीना प्रीति अंद्रादे गुरपूर. ड्वायना सल्डाना अँड फॅमिली पंजोटू. ड्वायना सल्डाना अँड फॅमिली पंजोटू. जॅक रोज फेर्नांडीस बैदाळ ये. जॅक रोज फेर्नांडीस बैदाळ ये. विवियन इवा डिसोजा ऑस्ट्रेलिया. विवियन इवा डिसोजा ऑस्ट्रेलिया. झीना अँड आलिका पांबूर. झीना अँड आलिका पांबूर. डॅन सोनिया कॅस्टेलिनो शंकरपुरा. डॅन सोनिया कॅस्टेलिनो शंकरपुरा. आनी कोणाचीं नांवां सोडल्यान तर येवन वाती स्विकार करियेत. सौम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 163 163. Given gloresa आमचेर तुजी दिश घाल. देवा गानन महिमा दिवन जिवन तू फावोक. भाग्यवन ग्लोरेसा आमचेर तुजी दिश घाल. देवा गानन महिमा दिवन जिवन तू फावोक. उदार मोडानामी सेवा करू संगी उर्जित करून देणी जीव सारी जीणी. भाग्यवन ग्लोरेसा आमचेर तुजी दिश घाल. देवा गानन महिमा दिवन जिवन तू फावोक. सान लोरेसाक नोवेनाचे मागणें. ये जैतवन मागतीरा सान लोरेसा
तरण्या प्रायरिस वर्गांत दिव्या सांत लोरेसाच्या मजतीन आमकां मागलो उपकार मेळोवंक आमी मागया. कुडीची गटाय मेळोवंक, भुरग्यांचे देणे फावो जावंक, डायबिटीस गूण जावंक, फ्लॅट काण घेवंक फावो जावंक, माथ्याचे केस जडचे रावंक, बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, बरो पाग मेळोवंक, दिसपडतो ग्रास लाबोवंक मागया. सांत लोरेसाच्या मजतीन पोटांत आसली दूख आनी तकली पडापड गूण जावंक, हातपाय मुयोवचे, गुळे येवचे रावंक, तोंडार आसची कंतां वसोवंक, शिरांची पांयांची पिडा गूण जावंक, घरांत सांत समाधान मेळोवंक, घुमटी दूख सुमार जावंक, कॅन्सर पिड्यांतले निवारूंक, बरी सैरीक मेळोवंक मागया. सांत लोरेसाच्या मजतीन सुरवात केल्ली सर आमची कामां योजना पोंताक पावोवंक, हो जागो सारको सांत लोरेसाच्या नांवार जावचे पसत मागया. सारकें काम नातिल्ल्यांक बरें काम मेळोवंक, चोरी जाल्लें भांगार आनी पयशे पाटी मेळोवंक, परगांवांत बरें काम मेळोवंक, ऑगस्ट म्हयन्यांत दिवंक आशिल्ले पयशे दिता म्हणलें बसयल्लें मेळोवंक, भुरग्यांचे बें वसोवंक, डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक, परवा 11 तारीखाची हायकोर्टाची केस इत्यार्थ जावन प्रोसीड जावंक, शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, पावचिल्ल्या दिसांनी निसरून पडन अशें मेटां सांबाळ व्हरूंक, सामकोळ आनी किळे माजूंक, अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडोवंक, शिरांचे समस्ये परिहार जावंक, भुरग्यांनी शिकचें शिकप तांच्या मोतीक वचोवंक, कंत बेजाराय पयस जावंक, चिंतिल्लें काम जावंक, ब्रेन ट्युमराचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचे पसत आमी मागया. प्रत्येक तेच हांव पसत मागतात. 4 वर्सांचे एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंक, पोटाक खावंक, तशेंच हेरा भुरग्यां सांगात बरसून मोतीक उजवाड दिवंक मागया. एकल्याच्या हार्टाची सर्जरी बऱ्या तरान जावचे पसत मागया. सर आमच्या त्या हांव पसत इराद्या पसत मागया. प्रत्येक तरान बोगसणेचो स्पिरीट आमकां मेळोवंक, राग द्वेश हगे सगळें पयस वचोन एकामेका बोगसूंची कुरपा मेळचे कोणा पासून आमी मागता. तांचे मदें राजी संदान समाधान संतोश येवन माया मोगान जियोवंक, एकामेका माया मोगान बोगसणाच्या स्पिरितान जियोवचे खातीर तो सांत लोरेस आमचे पसत मागों दी. आमी सोमेस्ताचे त्या हांव पसत इराद्या पसत ह्या घडये आमी मागया. कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या जेसू जेसू तूं ये रावो गो जेसू तूं ये जेसू जेसू तूं ये रावो गो जेसू तूं ये कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो कुटुंबान म्हज्या मैपास दितो कुटुंबान म्हज्या मैपास दितो जेसू जेसू दितो एकवट मैपास दितो जेसू जेसू दितो एकवट मैपास दितो. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणी जिवन मागे मरण मरण सगळा तुझे संगता ससना देवा वगळसूंचे भाग आमकां समेस्तांक फोव कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज घेवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सदैव फळ जगश्चें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भगवंत लोरेस मारतिरा आम्हा पसत नाती कर प्रार्थया. हे सर पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळीच्या उज्याचेर जैतवर अशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची कँडा आमी पालवाशें कर म्हूण लायलें मागता हांव
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां सर पिडेस्त भावंडां पासत आमी मागया आमचे पासत हेरां पासत पेल्या पासत सांतलो रस मागों दी आनी आमकां गूण करची सकत जेजू तावन मेळोन दी म्हणून आमी मागया. सुम्याचे नावी आमचो आधार. सुम्या दयेन आयक मुझे मागणे. आनी मुजी भोग तुजे सरशी पावोन दी. सुमी तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे असो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा आनी ससान देवा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कोस्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्लीं ती तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर पडो. आमेन. सर्गींच्या बापा ह्या पवित्र रक्त उदकाच्या माखण्या वरवीं सर आमची पातकां आमकां तावन सुटका दी. पातकां तावन निवार आनी ह्या पवित्र तेलाच्या माखण्या वरवीं आमची सर तराची पिडा शिडा गूण जावं पवित्र आत्म्याचे देणे लाभोंक तुज्याच त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी मागता. उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पेज नंबर 106 नूरारो. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ.
ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗೆಂದು ವರದಾನ. ನಮಗೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ. ನಮಗೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ. Mogai putra sove angwar mori आशीर्वादी वामका जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आम पसोतले दिकर भगवंत पुस्तचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.